ब्रेस्तारा सांजे जाल्ले शॉकात करपी घडणुकेत सावर्डे कुडचड्याक जोडपी फूट ओव्हर ब्रिज 50 जाणांक घेवन कोसळ्ळो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण एकट्यान ह्या पुलावेल्यान आत्महत्या करपाक उडी मारली म्हूण बोवाळ जालो आनी लोक पुलार धांवलो। हो पळयात पूल पडचे पयलींचो फोटो। सुमार 50 लोक थंय जमिल्ले दिसतात। इतल्यान हो पूल कोसळ्ळो। हो पळयात कोसळिल्ल्या पुलाचो फोटो। अकस्मात आकांत येवन लोकांनी हातपाय मारपाक सुरवात केली। कांय जाण पेवन देगेर आयले। निमणी म्हायती मेळ्ळी तेन्ना 5 जाणांक वाटावंक लोकांक आनी फायर ब्रिगेडीकूय यश आयिल्लें। मात सुमार 40 जाण ही बातमी तयार जाता तो मेरेन मिसींग आशिल्ले। ताकतिकेन सेजा कंपनीची एक क्रेन हाडपाचो बोवाळ चलिल्लो। ह्या वेळार ही घडणूक घडटना ज्या मनशान स्वता आपल्या दोळ्यांनी पळयल्या त्या प्रत्यक्षदर्शी मनशाक प्रुडंटाच्या रिपोर्टरान गाठलो। तो कितें सांगता तें आयकयात। अरे ते मेला म्हणून तेगे कोण आवय आनी भाव कोण येयल्ले चवथे येयल्ले आमी तेन्ना फायर ब्रिगेड ते घेवन येयल्ले ते सेफ्टी हे घालून आसले बसपाक आतां वाडे घालून ते इतल्या वयर म्हाका एक सावडो आहलो ताका म्हणटा अरे खंय म्हणून अरे ते सारकें ना कडेन सरा म्हणून ना गड आसा म्हणून म्हणटा कितले लोक आसलेले कितले सुमार म्हाका वर 300 लोक आसले तेजे मात आतां सर ते म्हणटा 5 मिनटां आतां चुकून सर कलर पडला कितले लोक आतां 5-6 जाणां काडले आनी बाकी कितले गेला ते हांव सांगूंक शकना म्हाका 10च्या वर लागता हांव। अगर वो जो पुराना वाला ब्रिज में बैठा था और बैठने का थोड़ा मिनट बैठने के बाद वो उसको टूट के नीचे गिर रहा है। आप थे? हाँ मैं भी गिर रहा है और सब बहुत आदमी गिर रहा है। आदमी गिरा था इसलिए देखने के लिए बैठा था। बाद में क्या हुआ? और मैं टनल ब्रिज टूट गया, हम लोग नीचे गिरा। कितने लोग बैठे थे? कम से कम 50-60। वो सब गिर गए नीचे? हाँ। ह्या पुला पोंच्यान बार्जी पसून वताल्यो। ताका लागून न्हंयक खोलाय आशिल्ली असो अदमास लोक उक्तायतात। ताका लागून भिरांत वाडल्या। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंगान ह्या घडणुकेची दखल घेतल्या। गृहमंत्री राजनाथ सिंगान गोयचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारा वांगडा चर्चा केली। सोद आनी बचाव कार्य नेटान चालू दवरात म्हूण राजनाथ सिंगान निर्देश दिला। कांय घटना जेन्ना घडटा तातूंतले कांय गजाली लक्षांत येता की खंय आमी कमी आसात, खंय आमी आनी इम्प्रुवमेंट करपाक जाय, इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी जर खंय रेज करपाक जाय, अशे तरेचे जे ब्रिजीस आसात तेजे धोको जाता लोकांक। तर ते ब्रिज बाबा खरेंच तशे गव्हर्मेंट आपल्या पद्दतीन हें करता, पूण तें करता आसतना आनी इफेक्टिवली कितें काम करपाक जाय हें लक्षांत येता। आनी म्हणून फायर स्टेशनाच्या संबंदान आसा जे ब्रिज हो आसा तो ब्रिज हो डिसमेंटल करपाचो काडपाचे संबंदान आसा त्यो ज्यो कांय गजाली आतां ह्या घटनेंतल्यान लक्षांत आयिल्ले आसा। जी घडली ती घटना वायट आसा आनी तेका लागून खरें म्हणजे ह्याच्या आदाराचेर खरें म्हणजे सरकार तातूंत निश्चितपणान ज्यो कितें सुदारणा करपाक जाय सुदारणा करतलो हातूंत मात्तूय दुबाव ना। पूण आतां आमची सगळ्यांचीच प्रायोरिटी खरें म्हणजे जी आतां गजाल घडली तातूंतल्यान ज्यो आमच्यो बॉडीज आतां हें आसा त्यो रिकवर करपाच्यो आसा आनी ताका लागून कोस्ट गार्ड नेवल ऑथॉरिटीज हेंचे सगळ्यांचें कॉपरेशन कशा पद्दतीन मेळटा आनी कितले बेगीन ते हांगासर पावतात तेच्या आदाराचेर जाता। पूण म्हाका दिसता की ह्यो आमी लोकांनी काळजी घेवपाक जाय, त्याच बरोबर सुद्दां कांय गजाली ज्यो आमी सुदारणा हातूंत करपाक जाय त्यो गजाली लक्षांत आयिल्ल्यो आसा।
सीएम इन्सिडेंट जो सावड्डे जाला पळय न्हू तुमकां कितें इनपूट आहा आनी कितें कितें अरेंजमेंट केला थंय? पयलीं म्हणजे अत्यंत दुख्खद घटना. म्हाका दिसता जी एक एक्सायटमेंट टू वॉच वो थंय दुर्दैवान त्या पोन्न्या ब्रिजाचेर जाका एक्चुअली क्लोज फॉर ट्रॅफिक ऑर यूज ताजेर चड लोक जाल्यामुळे जाल्ली घटना आनी सांच्या वेळार जाल्ली. पण एकूच बरें घडलें हातूंत म्हणजे फायर ब्रिगेड वॉज ऑन द स्पॉट. सो म्हज्या हिशोबान एज पर द इन्फॉर्मेशन आय हॅव रिसिव्ड आय एम इन टच विथ दॅम DSP आनी फायर ब्रिगेडी बरोबर 30-35 लोक रेस्क्यू जाल्यात. आतां कितले पडलेले भितर ते कळपाक कठीण आसा. काही लोक 30-40 लोक म्हणटा, काही लोक 40-50 म्हणटा. एक बॉडी मेळ्ळ्या. आमी ऑलरेडी नेवीक कॉन्टॅक्ट केला. नेवी सेंडिंग द डायवर्स टीम which will check up whether anyone is trapped inside. त्यामुळे आत्ता कितले मिसिंग आहे स्पेक्युलेशन करप बरोबर जावचें ना किंवा फॅक्च्युअल हाचेर जावचें ना. ती माहिती सगळी मेळ्ळ्या नंतरूच सांगपाक येतलें. पण फूल स्केल रेस्क्यू ऑपरेशन इज गोईंग ऑन. ओके ओके. फायर ब्रिगेड, police, the collector is on the spot, and I have also requested Minister PWD to be on the spot. लायटीची अरेंजमेंट जाल्ली म्हणजे रेस्क्यू ऑपरेशन फूल स्केल जावचें हाचे खातीर सगळ्यो गजाली केल्ल्यो गेल्ल्यो. नेवी कितल्या टायमान पावपाक शकता? MP is also there. Navy is 40 kilometers away. Okay. So they are being shifted there. Police is taking them to the side. पण नेवी फक्त डीप डायविंग करून कितें बॉडी बी अडकले आसत जाल्यार म्हणजे कळपाक उपयोग. रेस्क्यू कितें आहा तो ऑलरेडी थंय एफर्ट चालू आहा. म्हणजे कोण बीन थंय व्हांवून बी मातसो वचून पयस बी रावला अडकला बी ते पळयतात. सो बेजिकली बरेचशे लोक सेफली काडले गेल्ले. पण कितले लोक फायनली अडकले ते कळपाक कठीण. 40-45 लोक भितर पडले बेजिकली. वेगवेगळ्या सोर्सार. दिस इज अगेन अन अनकन्फर्म सोर्सीस. दीज आर आय विटनेस सोर्सीस म्हणजे सकयल आशिल्ल्या लोकां कडच्यान मेळयले. थोड्यांक 30-40 म्हणटात, थोडे 40-45 म्हणटात. पण सादारणपणे आंकडो 40-45 पर्यंत पडले आसतले. भितरले 30-35 डेफिनेटली फायर ब्रिगेडीन काउंट केले भायर आयले ते. ओके. म्हणजे 20-22 लोकांक फायर ब्रिगेडीन स्वताच्या बोटींनी काडले. 10-12 लोक स्वताच पिवन आयले. सो आतां उरलेले जे लोकांचो हिशोब लागूंक जाय तो एक्झॅक्ट हे कळ्या शिवाय कळचें ना. ओके ओके. तुम्ही अपडेट घेता? अपडेट हांव कंटिन्युअस. आनी हांवेन MP is already there. I spoke to him. I spoke to Device. I spoke to Deputy Director Fire Brigade. Okay. Who is on the spot. I spoke to DM, who is on the way. I spoke to FOGA to get naval divers. सगळ्या म्हणजे that is all going on. That is not the full scale efforts केल्ल्या. ओके ओके. या घडणुकेविषयी बातम्यो येतात तसे आम्ही तुमच्या मुखार हाडत रावतले. कुडचडे सावड्डे जो जॉयनिंग पूल आसलो तो ओल्ड पूल आनी ते सायडीक एक चलपाचो म्हणून बारीक पत्र्याचो पूल आसलो. मेन कितें जालें हो पूल कोणूच यूज करना. न्यू पूल जाल्ले कारणान हो पूल तसो उरतालो. पूण आज कितें जालें आज एकट्या पुला वयल्यान एकट्यान उडी घेतली म्हणून लोक पळोवपा लागून ते फायर ब्रिगेड सोदपा लागले कोणाक कोण पडलो तो पळोवपाक. त्या खातीर लोक वयर रावन 50 लोक सुमार पळोवपा लागले कितें जालें तें पळोवपाक. तो अकस्मात असो इन्सिडेंट जालो. तो पूल ओल्ड जो पत्र्याचो चलपा आसलो तो आख्खो कॉलेप्स जावन पोना गेलो. ते सगळे लोक पोना पडले. सुमारे 5 ते 6 जाणां आज भायर काडलेले आसा. आजून पर्यंत फायर ब्रिगेड इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. कुडचडेच्यान मयूर नायक, प्रुडंट मिडिया.